नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक अर्थीक मजत दिवपाचे येवजणेक मान्यताय. ट्रकवाले आनी बाल्सवाल्यांक खातीर येवजण जाहीर. वर्स पुराय जाले त्या मुहूर्तार घोषणा. आपूण बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात घुसपला असल्यार आपल्या आड गुन्यांव नोंद करचो. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकराचे पर्रीकाराक आव्हान. सरकाराचेर टिका. सरकाराचे एक वर्स. कितें कमयले, कितें गमयले, कितली वचनपूर्ती, कितलो वचनभंग. सरकाराच्या कामगिरीचेर पळयात खासा रिपोर्ट. पर्रीकार सरकाराचे रिपोर्ट कार्ड. वास्को सडा कादयेंतल्या घुसपा गोंधळाची सीआयडीन केली चवकशी चालू. जेल अधिकाऱ्यांची घेतली जबानी. मात अजूनय जेलीत बेकायदेशीर गजाली व्हरपाक वाव. अठरा मार्चाक गोंय विधानसभे मुखार धरणे धरून माध्यम प्रस्नाचेर आंदोलन सुरू करपाचो गेट वेल सून पंगडाचो निर्णय. पंगडाचे नाव केले गोंय राखण मंच. आणि गोवा इंटरनॅशनल फुटबॉल टेबलांतल्यान दितले भारतीय फुटबॉलाक उर्बा. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाचे उपक्रम. खबर विस्तारान. सरकारान मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ल्यांक अर्थीक मजत दिवपाच्या येवजणेक मान्यताय दिली. ही येवजण 12 म्हयन्यां खातीर वा मायनिंग सुरू जायसर आसतली. फक्त मायनीचेर काम करपीच न्हय तर ट्रकवाले आनी बाल्सवाल्यांक खातीरूय सरकारान ही येवजण जाहीर केल्या. सरकाराक एक वर्स पुराय जाला त्या मुहूर्तार मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली. इतले मजगती पर्रीकार सरकाराक खुबश्या क्षेत्रांत अपेस आयलां अशी टिका काँग्रेसीन केल्या. सरकाराक 29 खात्यांनी अपेस आयलां अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा. जवळ 10,000 कामगार बेकार जाले. हांव उलयता ते गोंयच्या बद्दल, गोंयकारां बद्दल. ह्या येवजणेन पयली एक अम्ब्रेला स्कीम म्हणून ही त्या स्किमीन आसतले. त्या स्किमीच्या अंडर पयशे कोणाक मेळचे ना. पण सगळ्यो ज्यो कितें येतल्यो पळय त्यो त्या अम्ब्रेला स्किमी सकयल टार्गेट स्किमी म्हणून येतल्यो. सत्तरी, बिचोली, सांगे, धारबांदोडा आनी केपें तालुका ह्या 5 तालुक्यांत मायन इफेक्टेड आसा. त्यामुळे हाजो बेनिफीट जो आसा तो एखाद्या स्किमीन स्पेसिफिकली वेगळो नासलो जाल्यार तो इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली पीपल रिसायडिंग इन दीस तालुका फॉर लास्ट 5 years. एनी ऑफ द टार्गेट स्कीम ओनली one scheme you can get benefit. You cannot get multiple benefit. For the purpose of this scheme, family includes father, mother, spouse, son below the age of 21 years, unmarried daughter of the applicant beneficiary. जनरल क्लॉज लागतात. ही स्कीम 1 जानेवारीच्यान लागू जातली. स्कीम फॉर प्रोवायडिंग फायनान्शियल रिलीफ टू द ट्रक tipper owners. This scheme retrospective effect from 1st October 2012. This scheme is strictly applicable to those mining affected truck owners residing in mining impacted talukas. The maximum benefit is restricted to only 2 trucks. बार ओनरांक एक म्हणजे काही नाव अजून ते मातशें डिफिकल्ट आसा. The amount is very big and I cannot sustain the EMI payment. Here also I am not sustaining EMI payment. I am sustaining the interest component or their survival. Another scheme येतली पळय तो indirect येतली. From 1st April, if any work has to be done in that area, whether by PWD or by GSIDC, we are working on a package where we will ask them to compulsorily have certain percentage of the work contract to be awarded to the local people and the material procured from the local people only. आणि हांव जाल्यार अशें म्हणन काँग्रेस पक्षाच्या वतीन की बहुजन समाजाचो सबसेल विनाश अशें म्हणून
की हे सरकार करीत आले आसा. असे काही डिसिजन्स, उदाहरणार्थ खाजन लँड संबंधी जे विधेयक हावसात हाडिल्लें आसा तातूंतल्यान आमच्या दर्यादेगेवयली जितले शेतकारी कुटुंबां आसात ते सगळे शेतकऱ्यांक मुखाल्ल्या 5 वर्सां, 10 वर्सां, 15 वर्सां खूब मोठ्या प्रमाणात हानी जावपाची आसा. हे पीपीपी म्हणणारो हो सरकार की म्हापसा हॉस्पिटल आम्ही स्वतः चलू शकता डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान आयज पर्यंत ICU एंड NICU ल्हान भुरग्यां खातीर थंय कमिशन जावंक ना. पूण फोंड्याच्या हॉस्पिटलान ऑपरेशन थिएटर आयज पर्यंत चालू जावंक ना. त्या सर्जरीक एक थंय जावंक ना. OPD फक्त चलयली वयता. नर्सीसचे शॉर्टेज आसा. पर्यंत पूर्णपणे पे वॉर्ड चलना. 5 OTs कंप्लीट केल्ले आसा, स्टेट ऑफ आर्ट OTs. ते OTs आनी ऑपरेशन थिएटेबल आयज पर्यंत घालूंक ना आनी ते कमिशन करूंक ना. Industrial sector as far as your medical sector and health sector is total failure in the state of Goa. I got here a list of people who have been transferred from left to right. There are 940 people who have been transferred, out of which 600 people are transferred from their residence at a distance of 20 kilometers more than that. There are 500 to 600 people. Is it not a scene of vindictiveness? आपूण बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणांत घुस्पला आसत जाल्यार आपल्या आड गुन्यांव नोंद करचो आनी कायदेशीर कारवाय करची अशें आव्हान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान पर्रीकार सरकाराक दिलां. शिरोडकराचें नांव सरकारान सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या प्रतिज्ञापत्रान आसा. ही केस सुप्रीम कोर्टान आसा. सुप्रीम कोर्टूच ताचेर निर्णय घेतलो. पर्रीकारान वा हेर कोण दोशी ते थारावचे न्हय अशें काँग्रेस आमदार विश्वजीत राणे म्हणटा. हांव म्हणटा 12 म्हयने रावता कित्याक एफिडेविट विचारपाक? 12 म्हयने रावता कित्याक? यू गॉट द पावर, फायल केस अगेन्स्ट मी. इफ एट ऑल आय एम टू बी पनिश्ड, लेट मी बी पनिश्ड. अंडर द लॉ, इफ आय एम टू बी फायल, लेट मी बी फायल. 4 ट्रक घेवन जर सुभाष शिरोडकर येदे व्हडले 60 वर्सां भितर मायनिंग हे जाता जर जायत, ज्यांची मायनिंग आसा ते जावना जर जायत, 4 ट्रक आशिल्लो सुभाष शिरोड जाता जर जायत, इट विल बी प्रायड फॉर मी. बट आय एम सरप्राइज दॅट माय नेम इज फिगरिंग विथ 4 ट्रक्स. Most importantly, affidavits are not here to be used to settle political scores. Unfortunately, this is happening. Whether it is Mr. Subhash Shirodkar, party president of the Congress party, or Mr. Digambar Kamat. One thing I think all of us should leave it to the wisdom of the Supreme Court. The matter is in the Supreme Court. And if the Supreme Court finds that anybody is legal, it is not up to the state government or any individual politician or chief minister of the state to decide who is guilty and who is not guilty. Let the Supreme Court decide, and we will stand by the decision of the Supreme Court. There are 3 BJP MLAs who are official contractors of mining companies. मनोहर पर्रीकर सरकाराक 1 वर्स पुराय जालां. सरकारान ह्या वर्सान कितें कमयलें, कितें करपाचें तें केलें ना आनी सगळ्यांची कामगिरी कशी आसली. 1 वर्सा उपरांत प्रुडंट घेता सरकाराच्या कामगिरीचो नियाळ. पळयात खासा रिपोर्ट. 9 मार्च 2012 परिवर्तन सरकार सत्तेर येतकच जाल्लो सोपूत विधी. लोकांच्या अपेक्षांचो दोंगर आपले भुजार घेवन पर्रीकार सरकारान राज्य कारभार सुरू केलो. हे गजालीक 1 वर्स जालें. परिवर्तनाच्यो अपेक्षा पुराय जाल्यो काय अपेक्षा भंग जालो. लोक भावना जगल्यो तगल्यो काय भंगल्यो ताचो हो नियाळ. वचनपुर्ती. पेट्रोल जाले 11 रुपयांनी सवाय. लाडली लक्ष्मी सुरू. 1 लाखाची मुजत. गृह आधार चालीक म्हयन्याक 1000. कालवी पुलाचे काम सुरू. प्रशासन सुदारले. वचनभंग. लोकायुक्त नेमपाक कळाव. प्रादेशीक आराखडो प्रलंबित. मायनिंगाचो प्रस्न प्रलंबित. माध्यमाच्या प्रस्नाचो तिडो तसोच. भ्रष्टाचार जाय तितलो कमी जाल्लो ना. हे फाटभुंयेर जर मार्क दिवपाचे जाले जाल्यार ते अशे दिव येता. मुख्यमंत्र्याची कामगिरी 7 मार्क. कॅबिनेटाची कामगिरी 6 मार्क. प्रशासनातलो सुदार 6 मार्क. अर्थव्यवस्था 5 मार्क. सरकाराची कामगिरी 6 मार्क. वट्ट कामगिरी 6 मार्क. फाटले वर्स सरकारान सगळो दोष काँग्रेसीचे माथ्यार मारून काडले. आता वर्सा उपरांत हे म्हणपाची संद मेळची ना. बरे वायट सगळे सरकाराचे आसतले. एके सप्तका भितर आता मुख्यमंत्री आपलो नवो अर्थसंकल्प मांडपाचो आसा. त्या वेळार तांची खरी कसवटी आसतली. नव्या वर्सा भितर मुख्यमंत्र्या मुखार आसात ती आव्हानां अशी: मायनिंगाचो प्रस्न सोडोवप. प्रादेशीक आराखडो जाग्यार घालप. पर्यटन मळाचो सुदार करप. प्रशासन आनीक लोकाभिमुख करप. फाटल्या सरकारांतल्या भ्रष्टाचारांक भितर उडप. सध्या चलपी भ्रष्टाचार कमी करप. साधन सुविधांचो विकास करप. अर्थव्यवस्था बळकट करप. केंद्र सरकारा वांगडा संबंध सुदारप.
कायदो सुवेवस्था जाग्यार घालप, खंयच्याय मुख्यमंत्र्याकडच्यान आसतल्यो अश्यो माफक अपेक्षा लोकांच्यो मनोहर पर्रीकारा कडच्यान आसात. हे वर्सा जर ते ह्यो अपेक्षा पुराय करपाक शकले जाल्यार तांचे फुडल्या वर्साचे रिपोर्ट कार्ड डिस्टिंक्शनान दिसतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.